Christmas celebration in Goa. आयज हांव दाखयता तुमकां थोडे स्पॉट्स इन साउथ गोवा जे आमकां भरपूर लायक जाले. ट्रिप बॉयज मुंगूल हेंकां न्ही इंट्रोडक्शन नाका. हे तेंगेले 10 वरोस आनी तेंगे गॉड चो पासून लोक बरोन येताय. आमी थोडे फोटो काडले आनी आमगेले आमगे नेक्स्ट स्पॉट दॅट इज चांदोर. They have a lovely photo booth with a snowman that you can pose like this, or with the train you can pose like this. ट्रेन चल म्हणटा चेडवां कितें जाता तें खबर ना. या आपण सिमरनजान आपणागे व्हिडिओ घेवं. मातसो ओगो रावता केर केर कोनाका मागचो क्रिसमस फादराक इतू गिफ्ट दिलाय ते. बरं जालें तेणें दिलें मो. आनी हिंगा म्हाका एशकोन पोज करपा मेळ्ळो. आनी मगे एकू फोटो काडटोय न्हू एशकोन. अच्छा हो मगे फेवरेट पाड्डेचो. फेवरेट कित्याक तें हांव सांगो तुमकां हिंगे. अच्छा कितू प्रॉप्स आहाय तेचो फोटो काडपाक. म्हाका कोणा कितें गन फोटो काडपा आलो तें. The frame that I liked, finally you picked up that only and you clicked pictures with. Even one picture did you click of me? बिश्टें केर केर कोनाक गो. तूं म्हाका सांगता मगो बिश्टें केर केर कोनाक म्हणून. आनी हे तुजें बरें दिसपा जाय न्हू पिक्चर काडपाक. म्हाका सांगो तुका एशकोन भेंड लोपा आतां. Challenge accepted. But first तू गोट्या ट्रान्झिशन दाखय. सल्यूट कोण गॉट केलें तेका पाड्डे कित्याक तेणें एकू जाग्याचे आम डिफरंट टायप ऑफ सेटअप दिले. सगळे हो प्लेस चोयन एल्टन इतू एक्साइटेड जालो तर कित म्हूण करपाचें हुंय फोटो काडपाक काय कोणा तेक लागोन हांवें प्लेसू चेंज केलो. रावता मार्गांव या मार्गांव आमगे डेकोरेशन चोयता आतां. हे मार्गांव गो म्हाका सोला पणजे येल मगो. Following the shining star, we reached to Saravlim. Here as well, they have done a lovely setup for the photo shoot. Look at me, I am enjoying myself with a lovely crib. And this is a lovely setup at the Grace Church. You can take some lovely dance videos just like me. What are you waiting for? Go and click some lovely pictures at all these cribs and tag us in your post and stories.